नमस्कार. अलुमनाय आमगेलो अभिमान कार्यक्रमाक तुमक सगळ्यांके हांव स्वागत करता. आज आमगेलो आसा आमगेलो अलुमनाय तो एक रिसर्चर. आमगेलो आज कॉलांतू जर्मनी दुकुनू जॉयसन डिकॉस्टा आसा आणि जॉयसन मॅक्स प्लांक इन्स्टिट्यूट ऑफ सेल्युलर बायोलॉजी अँड जेनेटिक्स हांतू ग्रॅज्युएट स्टुडंट रिसर्चर जावन आसा. जॉयसन तुका हांव ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करता. थँक्यू. हांव आतां सांगला वरीची तो एक रिसर्चर जावन आसा. आतां आमी विश्व कोंकणी केंद्रांत मस्त अलुमनाय सांग पळयला. देर आर मोर दॅन 1200 अलुमनायस स्कॉलर्स विंगड ब्रांचांत आसा ती. तांतू बायोटेक मस्त एक हँडफुल स्कॉलर्स आसा. सो तशी जॉयसन तुका कसं एक बायोलॉजी घेवका म्हणून इंट्रस्ट आयला? बायोलॉजी म्हणल्यार हांव SSLC जावन आय मीन टील SSLC म्हाका पुराय सब्जेक्ट्स वयर इक्वली इंट्रस्ट आसली. सो SSLC जाल्या उपरांत खंयचो सब्जेक्ट सिलेक्ट करचे म्हणून एक व्हडलें क्वेश्चन. त्या दाडा दुसरे कॉम्बिनेशन्स असतात PUC PCM-B, PCM-C, PCM-S आनी PCM-E. हांवें शिकच्या कॉलेजीन ते कॉम्बिनेशन जाल्ले. सो म्हाका तांतू खंयचे कॉम्बिनेशन काणगेचे म्हणून क्लियर आयडिया नासली बिकॉज म्हाका पुराय सब्जेक्ट्सांत इक्वली इंट्रस्ट आसले. सो त्या दाडा तांचो PUCचो प्रिंसिपल विजय लोबो आनी म्हजो हायस्कुलाचो हेडमास्टर जावन आहलो ऑजवर्ल्ड रॉड्रिगस म्हणून. तशें हांवें तांचे कडेन विचारलें ते खंयचें कॉम्बिनेशन काण गेल्यार बरें मुखार. सो तांणी म्हळ्यार PCM-B काण गेल्यार मुखार इन केस म्हाका बायोलॉजी लायक ना जाल्यार दुसरे फिल्डाक स्विच जावं येत. बट हांवें दुसरें कॉम्बिनेशन काण गेल्यार परतून बायोलॉजी फिल्डांत एंट्री जावंक जायना म्हणून तांणी एक म्हाका त्या दाडा सांगलें. सो नॅचरली म्हाका त्या दाडा पुराय सब्जेक्ट्सान इंट्रस्ट आसल्यान हांवें PCM-B सब्जेक्ट काण गेल्लो. आनी आमकां फर्स्ट इयरांत हे आमकां प्रॅक्टिकल सेशन आसतना सो फर्स्ट टायम आमकां एक ते ऑनियन पील कर ताच्या पीलाचे इल्ले स्टेनिंग कर तांतूं आमकां मायक्रोस्कोपांत फर्स्ट टायम हांवें जेनेटीक मटेरियल पळयलें DNA. सो म्हाका त्या दाडा मस्त एक इंट्रस्टींग म्हणून जालें. सो हे जेनेटीक मटेरियल कशें आमच्या लायफ चेंज करता, कशें आमकां हे सिग्नलिंग थंयच्यान मेळटा आनी कशें कोऑर्डिनेटेड जावन ते एक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम फॉर्म जाता म्हणलें त्या दाड्याक म्हाका तांतूं मस्त इंट्रस्ट आयली तें शिकोवंक. आनी सेकंड PUCंत आसतना आमकां PCR म्हणून एक टॅक्नीक आहली पॉलिमरेज चेन रिएक्शन. सो आतां ते एक रेवोल्युशनायज केल्लें ह्या बायोलॉजिकल फिल्डान. सो तें टॅक्नीक इंट्रोड्यूस करतना म्हाका ताचे विशयान मस्त इंट्रस्ट आयली. सो देन म्हाका तें कशें तें जेनेटीक मटेरियल आमी ट्वीक करयत. आतां फॉर एग्जाम्पल आतां क्रॉप्स जावन दी. सो ते हिटाक इनटॉलरंट जावन आल्यार ते कशें हीट टॉलरंट करची, हें जेनेटीक मटेरियल कशें आमी इंजिनियर करची हाचे विशयान पुराय म्हाका नॉलेज नासली आनी त्या दाडा आन्सर्स गोत्तू नासली. सो आय फेल्ट हांवें हाचे विशयान दिलें चड स्टडी करिचें म्हणून. सो दॅट्स वेन म्हाका बायोलॉजींत मुखार वचचें म्हणून म्हाका त्या दाडा फील जालें. येस जॉयसन, दॅट्स रियली नायस. आतां तूं करंटली रिसर्चर जावन आसा मॅक्स प्लांक इन्स्टिट्यूटांत. वॉट एक्झॅक्टली यू डू? तूं कसं रिसर्च करता आसा? सो हांगा मॅक्स प्लँकांत बेजिकली आमी हांगा रिसर्च कितें करतात म्हळ्यार ते डेव्हलपमेंटल बायोलॉजिस्ट आसचे हांगा. सो डेव्हलपमेंटल बायोलॉजिस्ट म्हणटना आमी कशें आमच्या आंगांतले डिफरंट ऑर्गन्स फॉर्म जातात म्हणून आमी बेजिकली स्टडी करचें. सो तांतूं आमी प्रायमरीली स्टडी करचें स्टेम सेल्सा वयर. सो आमी स्टेम सेल्स म्हळ्यार ते एक प्रेग्नंट वुमन जावन आमी ते आयसोलेट करना. सो आमकां डायरेक्टली ह्युमन्सा वयर एक्सपेरिमेंट करूंक जायना बिकॉज ऑफ द एथिकल इश्यूज. सो हे स्टेम सेल्स आमी काण गेल्यार आमी लॅबांत हे कल्चर केल्यार आमकां पर्टिक्युलर ग्रोथ फॅक्टर्स जावन दी, मॉलिक्युल्स जावन दी दिल्यार आमकां हे दुसरे ऑर्गन लेवल ऑर्गन्साचे टिश्यूज फॉर्म करयत लॅबांत. सो आमच्या आंगांत ऑलमोस्ट 220 डिफरंट सेल्स आसात. सो हे स्टेम सेल्स यूज करून आमकां हे दुसरे ऑर्गन्साचे फॉर एग्जाम्पल ब्रेन जावन दी, हार्ट जावन दी, लिवर जावन दी, हे सेल्स आमकां पर्टिक्युलरली फॉर्म करयत आमकां लॅबांत. सो पर्टिक्युलरली हांव आतां म्हज्या रिसर्च फिल्डांत हांव पॅंक्रियास म्हळ्यार आमकां इन्सुलीन प्रोड्यूस करचे सेल्स पॅंक्रियासांत आसचे. सो आमचे ब्लड ग्लुकोज लेवल होमिओस्टॅटीक कंडिशनांत मेंटेन करचे ते इन्सुलीन सेल्स. सो हे सेल्स कशे आमच्या आंगांत फॉर्म जातात
सो फ्रॉम सिंगल सेल टू लायक मल्टिपल आयलेट स्ट्रक्चर कशें जाता फॉर्म, सो हाचे विशयांत हांवें स्टडी करचें. सो हाचे फ्युचर गोल कितें म्हळ्यार आतां फॉर एग्जाम्पल टायप 1 डायबिटीज जावन दी, टर्मिनल स्टेजर आसचे डायबेटीक पेशंट्स जावन दी, तांकां पुराय आमी इन्सुलीन ट्रिटमेंट दिता आनी टॅबलेट्स काडून घेतात. एट वन पॉयंट ते रेस्पॉन्ड करिनात त्या ट्रिटमेंट्साक. सो ते दाडा आमी अर्ले सेल्स यूज केले, आमी कशें आर्टिफिशियली आमी एक बॅगान घालून जावन दी, पावचान घालून जावन दी, ते आर्टिफिशियल ऑर्गन करून आमी कशें इम्प्लांट करून ते डिजीज आमी क्यूर करयत म्हणल्या विशयांत आतां म्हजे रिसर्च जावन आसा. That's really interesting, Joyson. Joyson, तुगेला बी हांगा रामಯ್ಯ इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीन केलेले बायोटेक अंतू. सो खंयचे रितीन थंय तूं शिकतना थंय तुगेला एक्सपिरियन्स कशें आशिल्लें आनी ता तुका कशी मास्टर्स कोर्साक एक कॉन्ट्रिब्यूट केला? सो इंजिनियरींग म्हणटाना आमकां रामಯ್यांत ते बायोटेक्नॉलॉजी फील्डान दुसरे दुसरे सब्जेक्ट्स आसले. सो ते वॅस्ट एक कॉन्सेप्ट म्हणून येता इंजिनियरींग करतना. आमकां परतून आमकां फर्स्ट इयरांत फिजिक्स जावन दी, मॅथमॅटिक्स जावन दी, कंप्युटर सायन्स जावन दी, ते इंट्रोड्यूस केल्ले. सो म्हाका ऑलरेडी ते दाडा त्या टायमार ह्या सब्जेक्ट्सान दिल्ले इंट्रस्ट उणी जाल्ली. बट देन आमकां थर्ड इयर म्हणजे इंजिनियरींग आसतना म्हाका ह्युमन फिजियोलॉजी वयर थोडे लेक्चर्स आसले. ते दाडा म्हाका ते ह्युमन फिजियोलॉजीन ते कशें एक आमचे ह्युमन ऑर्गन फंक्शन जाता म्हणले वेर लेक्चर्स आसले. बट म्हजें केदाळ एक क्वेश्चन आसतालें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ते फंक्शन जावंक ते ऑर्गन कशें आमच्या बॉडीन फॉर्म जाल्यात म्हणले नॉलेज इम्पॉर्टंट जाता. सो हांव केदाळे मस्त क्युरियस आसलो हे ऑर्गन फॉर्मेशन कशें जाता हाचे विशयांत हांवें खंय चड शिकयतलो. सो ह्या वरवीं हांवें इल्लें रिसर्च करतना ते म्हाका ताचे आन्सर स्टेम सेल्सांत आसा, थंय जावन आमचे ऑर्गन्स फॉर्म जातात. सो हांवें हे पार्ट शिकायचे जाल्यार स्टेम सेल्सा वयर हांवें नेक्स्ट म्हजे फ्युचर मास्टर्स करीचे म्हणून ते दाडा म्हाका ते एक हांवें म्हाका बगुल्लें ते दाडा. ओके. आनी खंयचे कसं पुरो तुगेले एक बेस्ट मेमोरी की एक बेस्ट थिंग्स हॅपन टू यू तुगेला एक इंजिनियरिंग टायमाची मेमोरी शेअर करची जाल्यार? इंजिनियरिंगान टायमान मस्त बेस्ट थिंग्स जाल्यात, तातूंत हांव थोडे विशय सांगूंक इश्ट पावता. फर्स्ट ऑफ ऑल म्हजे फ्रेंड्स इंजिनियरिंगांत म्हाका हांव एका ल्हानशा गांवांतल्यान पुत्तूर व्हडल्या सिटीक बँगलोर येताना तेंचे तांणी जिवोवची रीत, तांणी आसची रीत तें पुराय मस्त वेरी जाता. सो म्हाका त्या दाडा तितली नॉलेज नासली एका व्हडल्या सिटींत कशें आसतात लोक तें पुराय म्हणून. बट म्हाका बरे फ्रेंड्स मेळ्ळे थंय. आनी आमी युजली क्लास जाल्या उपरांत सोशल इश्यूज डिस्कस करचें जावन दी, आनी आमी एवरी डे ते आमकां एक गेम्स रूम आहले. सो आमी टेबल टेनीस आनी कॅरम खेळटाले. आनी म्हजो एका फ्रेंडाडे एक त्या दाडा कार आहलें ताचेडे. सो आमी विकेंड्स जावन दी मदें फ्री आसतना पुराय इन अँड अरावंड बँगलोर भोंवूंक येचें जावन दी, तें पुराय आमी ल्हानशे शॉर्ट ट्रिप्स पुराय करतले. सो ते एक मेमोरी मस्त उडासा घेता. आनी सेकंड वन एक मस्त इम्पॉर्टंट विशय म्हळ्यार जाल्ले WKCक. सो WKCक म्हळ्यार एवरी सेमिस्टर जावन WKCन आमकां शमता कॅम्प्स आसताले. सो ह्या कॅम्पाक येतना एक आमकां एक केदाळ एक एंथुजियाजम. सो वी वर लुकींग फॉरवर्ड फॉर दोज कॅम्प्स. सो कितें म्हळ्यार आनी WKCन डेफिनेटली एक इम्पॉर्टंट रोल प्ले केला म्हज्या लायफांत इन शेपिंग माय लायफ. सो आमी एवरी टायम WKCक येतना गुरू मामान फर्स्ट क्वेश्चन विचारचे, जॉयसन तुवें ह्या सेमिस्टरांत कालें अचीव केलां, वॉट डीड यू डू म्हण. सो इनिशियल फर्स्ट 2 इयर्सांत हांवें केदाळे गुरू मामा सांगचे हांवें सेमिस्टर क्लियर केला म्हणून. सो दॅट वॉज माय आन्सर. बट नथींग ग्रेट आय वॉज डुईंग. आनी मुखार मुखार येताना हांवें दुसऱ्यांक म्हज्या पियर्सांक पळोवन आनी तांणी करचें तांणी अचीव करचें पळोवन म्हाका एक तें भितरले भितर एक फील जालें. सो हांवें कालें म्हणी करीचें एका सेमिस्टरान. सो देन आय स्टार्टेड टू लायक खंयचें म्हणी कॉम्पिटिशन आसूं दी थंय पार्टिसिपेट करचें, एक ऑनलायन कोर्स करचो. हें पुराय कित्याक म्हळ्यार नेक्स्ट टायम हांवें WKC घेताना गुरू मामाक सांगिचें म्हूण हें हांवें केलां, हांवें हें अचीव केलां तशें म्हूण. सो आय स्टार्टेड डुईंग ऑल दीस थिंग्स. सो म्हाका गोतूनातले बरीच म्हजें डेव्हलपमेंट जावनूच आयलें त्या दिशेन. सो आनी WKCंत आमचे हायली क्वॉलिफायड मेंटर्स आसात. सो आमकां एक टीम मॅनेजमेंट कशें करचें, टायम मॅनेजमेंट कशें करचें, आमचें एक लायफ कशें आमी बिल्ड करून हाडचें.
सो एक पब्लिकली कशें स्पीक करचें, कॉन्फिडंट आमी कशें आसचें, हे पुरे विशय WKCंत आमकां शिकोवन दिल्यात. तो आमी थंय हे पुरे विशय शिकोवन आमी हांगा एब्रॉड स्टडीजाक येताना आमकां त्यो मस्त हँडी जाता. सो ते एक बरे मेमोरी म्हणजे बॅचलर्स लेवलांत आसची. आनी थर्ड वन म्हणजे वेल विशर्स. एस्पेशली हांव रामायण शिकताना फर्स्ट 2 years हॉस्टेलांत आसताना म्हाका इल्लें होम सिकनेस जातालें आनी तेंचे फूड जावं दी तें तितलें एडजस्ट जायनातलें इनिशियल फर्स्ट 2 yearsक. त्या दाडा म्हजो एकलो फ्रेंड आसलो शुद्धोधन बंगेरा. तशें ताचो भाव US स्टडी करूंक गेल्लो त्या दाडा हांव सेकंड इयरांत आसताना. सो ताचे पेरंट्सांनी म्हाका तांच्या घरा पळोवन सो 2 years दे लुक्ड आफ्टर मी. त्यांचें नांव शशी बंगेरा आनी मंजुळा म्हणून. सो तांणी म्हाका बऱ्या तरेन घरा कशें पळोवन खाण घेता तशें तांणी पळोवन खाण घेतलें आनी पुराय रितीन ती म्हाका सपोर्ट करताली. काले म्हाका नवें करीचें जाल्यार खंयच्याय फिल्डान म्हाका मुखार वचत जाल्यार ती मस्त म्हाका सपोर्ट करताली. सो हे पुराय म्हणजे एक सिलेक्टिव्ह मेमोरीज म्हणत इंजिनियरींग लायफाचे. सो तू त्याच्या नंतर मास्टर्स केलेला तू कसं नाही एब्रॉडान तू शिकू का म्हणून देखला म्हणजे तू सांगला तर पुतुरा दुखून बांगलोरावर तरी होम सिकनेस जेला तू फ्रेंडाल हांगर आशिल बट वाय डीड यू डिसाइड टू डू युअर स्टडीज इन एब्रॉड. स्टार्टींग म्हळ्यार हांव इंजिनियरिंगाक येताना म्हणजे मायंडान काय आसलें म्हळ्यार हांव इंजिनियरींग बँगलोरान करता. तें जाल्या उपरांत एक जॉब फायंड करून जॉब करता. बट देन आमी लास्ट थर्ड इयराक पुराय येताना आमचे क्लासमेट्स पुराय एब्रॉड स्टडीजा विशयांत उलोवंक स्टार्ट करताले. सो आमी तांचे वटू उलयतना मागीर ते बेनिफिट्स उलयताले. फर्स्ट ऑफ ऑल एक एब्रॉड स्टडी केल्यार एक दुसरें टायपाचे आमकां एक स्टडीज एक्सपिरियन्स करूंक मेळटा आनी तांचे कल्चर एक्सपिरियन्स करूंक मेळटा. फूड जावं दी मागीर लँग्वेज जावं दी हे पुराय दुसरे विशय एक्सपिरियन्स करूंक मेळटात आनी एक आमकां एक इंडिपेंडंट लायफ कशें बिल्ड करचें म्हूण आमी घरांतून भायर येताना आमकां तें कळटा. सो हे पुरे बरे विशय हांव तांचे तावन आयकतना म्हाका एक भोगलें. सो वाय नॉट हांव भायर वचून एक कोर्स करता एंड देन डिपेंडींग अपॉन कशें म्हणजे ऑपॉर्च्युनिटीज आसा तशें हांव मुखार फर्दर येता. सो दॅट्स वाय आय डिसायडेड हांव एब्रॉड एक मास्टर्स स्टडी करता. बट जॉयसन तुगेला इंजिनियरिंग जातरी सो मग तसल्यावरी तू मास्टर्स आवच पुढे एक 1 year ब्रेक घेतला. सो इन बिटवीन युअर मास्टर्स अँड इंजिनियरिंग त्या टाइम तू कसं नाही ब्रेक घेतला. वाय डीड यू डिसाइड टू डू दॅट. सो ब्रेक म्हळ्यार हांव इंजिनियरिंगांत हांवें सांगलें बरी हांव लास्ट इयराक येताना हांवें एब्रॉड स्टडी करया म्हणून त्या दाडा हांवें प्लॅन केल्लें. सो वीच वॉज ऑलरेडी व्हेरी लेट आनी हांवें एप्लाय करचें जावन दी विजा प्रोसिजर्स जावन दी ते पुराय आमी लास्ट 5 months आसतना हांवें केल्लें म्हणजे लास्ट इयरान. सो त्या दाडा ते आमी ते एक्चुअली प्लॅनिंग मस्त पयलें करीचें कित्याक म्हळ्यार एका मिडल क्लास जावन आमी येवन एक एब्रॉड स्टडी करता म्हणटाना आमकां ते फायनान्शियल सपोर्ट जावन दी आमकां ते इंटरव्यूज प्रिपरेशन जावन दी तें पुराय आमी मस्त पयलें ते डिसायड करून प्लॅन करीचें पडटा. सो हांवें तें प्लॅनिंग इल्लें लेट केल्ल्या वरवीं सो म्हाका इवन दो हांव युनिवर्सिटीन म्हाका एडमिशन मेळ्ळ्या रे. सो थंय म्हणजे इल्ले विजा प्रोसिजर जाताना इल्ले फायनान्शियल इश्यूज आयले म्हळ्यार आमचे स्टेटमेंट्स अप टू डेट नासले. त्या वरवीं म्हाका त्या इयरांत वचूंक जावना. ते जाल्यार स्विझर्लंडाक हांवें एप्लाय केल्लें. सो तें 1 year हांवें ब्रेक काडून घेवचें पडलें. सो बट ते 1 year आतां हांव फाटीं पळोवन पळयतना म्हाका ते 1 yearंत आसले मेमोरीज मस्त हेल्प जाल्यात. कित्याक म्हळ्यार फर्स्ट ऑफ ऑल म्हजे पेरंट्सांनी ते 1 year म्हजें एडमिशन जावना तें म्हळ्यार जाल्ल्याक कितेंय म्हाका तांणी बेजारय पावना म्हळ्यार ती म्हाका मस्त सपोर्ट करताली. सो नेक्स्ट स्टेप तूं पळय खंयच्यान ती म्हाका उणें करूनात. सो बट हांवें 1 yearंत कालें केलें म्हळ्यार एक घर कशें चलोवचें म्हूण म्हज्या पप्पा मम्मीनी म्हाका शिकोवन दिलें. सो रांदचें कशें सो वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो तांणी म्हाका दुसरे नवनाचे डिश कशें रांदचें म्हूण शिकयलें आनी पेंटेक वचून सामान कसो हाडचो कशें शॉपिंग करचें कशें बार्गेनींग करचें हें पुराय म्हज्या पप्पा मम्मीन शिकयलें. आनी हांव घरा आसतना घरचें बिल्लां बांदतालो मागीर टॅक्सेसाचें पळयतालो. सो हे पुरे विशय म्हाका डाडान आनी मम्मीन बरें करून शिकोवन दिले त्या 1 yearंत. सो ते म्हाका मस्त हेल्प जाल्यात आतां हांव जर्मनींत आसतना. तें सोडून हांवें एक इल्लें डिसिप्लिन्ड लायफस्टायल बिल्ड करूंक स्टार्ट केल्लें त्या 1 yearंत. सो आय स्टार्टेड वर्किंग आवट. मागीर एक इंटरव्यू प्रिपेर करतालो बसून सेल्फ हेल्प बुक्स वाचतालो
पर्सनल डेव्हलपमेंट कितें पुरें करूंक जाय म्हूण हांव त्या जाल्यार चिंतून त्या 1 इयरांत हांव तें पुराय त्या गॅप इयरांत तें पुराय शिकलो. That's really nice learnings आणि तू मस्त त्या टायमारी तर संसान विषय आम्ही केन्नाय पळो नासता ती बट आम्ही करचा स्टार्ट करतरी वी लर्न मोर तर बिल्ल बांती जावच्या पुरो एक खंयचे आमगेला पर्सनल विषय असो पुरो दॅट्स रियली स्वीट ऑफ यू. जॉयसन तू फर्स्ट सांगला तू स्वित्झर्लंडाका अप्लाय केलेला तुका वच्चा जायनी म्हणून सांगलो बट तू मागीर मास्टर्स केलेला जर्मनीन तू वाय स्पेसिफिकली तू जर्मनी सिलेक्ट केला तुगेला अब्रॉड स्टडीसाक. So, I mean, initially, म्हाका युरोपियन कंट्रीसांत करीचे म्हणून मोन आसलें. सो तांतू म्हाका खंय म्हणून तितलें स्पेसिफिकली हांवें डिसायड करूं ना. आनी हांव ते 1 इयर गॅपांत आसतना हांवें दुसरे दुसरे कंट्रीजांचें कंपॅरिजन करूंक स्टार्ट केलें. सो कंपेर करतना म्हाका जर्मनींत मस्त बेनिफिट्स दिसले. सो बेनिफिट्स म्हळ्यार फर्स्ट ऑफ ऑल हांगा एक मोस्टली प्रॅक्टिकली ओरिएंटेड कोर्सेस आसले. हांव स्पेसिफिकली तेंत एम करनासलो. सो जर्मनींत म्हाका ते थोडे कॉलेजेसांत असले कोर्सेस हांवें फायंड केले. सेकंड इम्पॉर्टंट थिंग इज हांगा जर्मनींत ट्युशन फीज नात. हांगा एक हर एका सेमिस्टरांत खाली एक सोशल कॉन्ट्रिब्युशन सो अरावंड 300 euros आमी बांदूंक आसा. सो तें सोडल्यार आमकां ट्युशन फीज नात. सो फायनान्शियल बर्डन म्हूण आमकां एक स्टुडंट्सांक आसना त्या जाणां. आनी हांगा प्रायवेट कॉलेजीस आसात. सो प्रायवेट कॉलेजीसाक समवेर अरावंड 2000 to 20,000 euros म्हणसर चार्ज करतात. आनी हे ट्युशन फी नासल्याक तें एक व्हडलें बेनिफीट आमकां. सो मागीर हांगाचे ऑपॉर्च्युनिटी म्हळ्यार आमी शिकून आमकां एक जॉब ऑपॉर्च्युनिटी म्हणटाना हांगा मस्त एक फॉरेनांत आमी मास्टर्स केल्या म्हणटाना आमकां एक तें डोर इल्लें वायड जाता. सो आमकां जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज चड मेळटा. सो आमकां स्टुडंट विजा हांगा मेळटाना आमकां युरोपियन युनियनांत आसले हर एका कंट्रीसांत विजीट करीत आमच्या स्टुडंट विजांत. मागीर आमकां सेमिस्टर टिकेट आसतना ते आमचे पब्लीक ट्रान्सपोर्ट तें पुराय तातूंत कवर जाता आनी स्टुडंट डिस्कावंट्सूय मेळटात. सो हे पुराय बेनिफिट्स पळयतना म्हाका जर्मनींत वचून मास्टर्स करया म्हूण जालें. आनी एक व्हडलें बेनिफीट कितें म्हळ्यार आमकां हांगा मास्टर्स करतना जॉब करूंक आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा. सो आमकां स्टडी आनी वर्क वट्टू करीत वीच मिन्स ऑलमोस्ट आमचे स्टडी मूक जातना आमी कितें लोन काडनासता पळय ते ऑलमोस्ट कवर करूंक जाता. सो हे पुरे बेनिफिट्स पळयतना म्हाका जर्मनींत मास्टर्स करया म्हूण बघलें. तू आता जर्मनी मास्टर्स करतना तुका आता थंय जर्मन शिकूचे अगत पडली की तू हांग दुखून वतना जाता 1 इयरान तू जर्मन प्रिपेर करून चमकलेलो. हय एक्चुअली हांव गांवांत आसतना म्हळ्यार हांव इंटरनेटार पळयतना पुराय न्ही एक विशय म्हणचे म्हळ्यार लँग्वेज शिकल्यार बरें म्हणून. सो बिकॉज आमी हांगा येवन एका नव्या कंट्रीक येता म्हणटाना आमी सोशलायज करूंक आमकां एक तांची लँग्वेज शिकल्यार बरें. सो हांव थंय आसतना गांवांत आसतना हांव मँगलोर सारीपडला म्हणल्या कडेन जर्मन लँग्वेज A2 लेवल म्हणसर शिकलो. आनी म्हाका शिकिचें म्हणून गरज नासली बिकॉज म्हजो कोर्स एंटायरली इंग्लिशांत कंडक्ट करताले. बट जस्ट दॅट म्हाका सुपर मार्केटीक येतना ल्हान ल्हानशे विशय उलोवंक आसल्यार स्मॉल टॉक्स करूंक आसल्यार त्या जाल्यार एक जर्मन बेनिफीट जाता म्हणून हांव शिकलो. मागीर हांवें सांगचे प्रकार हांगा थोड्यो युनिवर्सिटी एक्सक्लुझिवली जर्मनांत कोर्स ऑफर करतात. सो ते युनिवर्सिटींत आमकां एडमिशन मेळ्ळां जाल्यार ऑफकोर्स अरावंड B1 to B2 लेवल म्हणसर आमी जर्मन शिकिचें पडटा. आनी एका स्टुडंटाक जर्मनी येवन जर्मनींत तो मुखार सेटल जाता म्हणून जाल्यार सो जर्मनीचो मस्ट हांव म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार तांकां केदाळे कंपनींत क्लायंट जायते जाल्यार सो लोकल लँग्वेज नॉलेज मस्ट आसाचे. आनी हांगा जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज जर्मन गोत्ता जाल्ल्यांक फर्स्ट प्रिफरन्स दितात. सो इन केस एका मनशाक हांगा येवन जस्ट स्टडी पर्पजाक येवन दुसरे कडेन काम करता म्हळ्यार सो ही कॅन टेक अ चान्स लायक जर्मन शिकिना जाल्यार ही कॅन सर्वायव. ओके जॉयसन तू तुगेला मास्टर्स रिजनरेटिव्ह बायोलॉजी अँड मेडिसिनांत केलेला. सो आनी तांत तू आनी तुगेला तू इंजिनियरींग करतना
थंय समज तुगेला मस्त प्रॅक्टिकल्स आशिल्ले सब्जेक्ट रामायण तू बायोटेक करतना सो हाव इट वॉज डिफरंट इन एब्रॉड तुगेला आतां शिकतना आनी तुगेला इंजिनियरींग स्टडीसाच्या इंजिनियरिंग स्टडीज हांव करतना म्हळ्यार वन ऑन वन ट्रेनिंग मस्त उणें आहलें कित्याक म्हळ्यार आमकां ते रिसोर्सस इल्ले उणें आहले म्हणयत केदाळे आमी एक खंयचे म्हणी एक नवें टेक्नीक शिकतना सो आमी एकलो तें टेक्नीक परफॉर्म करता आनी आमी ताचे रावंड रावन आमी तें टेक्नीक पळोवचें मात बिकॉज इल्लें एक्सपेन्सीव आसता तें टेक्नीक आमी शिकायचें जाल्यार टेम्पररी सो आमकां हँड्स ऑन इल्लें ट्रेनींग तें इल्लें उणें आशिल्लें आनी हांगा पळयल्यार हांगा युनिवर्सिटीक मस्त हेवी फंड्स मेळटात स्टुडंट्सांच्या लर्निंगाक आनी टिचिंगाक सो हांगा आमकां पर्टिक्युलरली आमकां हँड्स ऑन ट्रेनींग मेळटा आनी हांगासर कोर्सी तशेंच म्हणून येता कित्याक म्हळ्यार हांवें फर्स्ट ऑफ ऑल सांगलें बरी म्हाका प्रॅक्टिकली ओरिएंटेड कोर्स करूंक म्हाका मस्त आशा आहली सो हांवें देखून खंयच्या कोर्सान चड प्रॅक्टिकल्स आसात म्हूण हांवें पळोवन हे कोर्स हांवें टेक्निकल युनिवर्सिटी ऑफ ड्रेस्टन सिलेक्ट केले सो हांगा कितें म्हळ्यार आमकां एवरी सेमिस्टर एक लॅब रोटेशन मॉड्यूल म्हूण आसा सो लॅब रोटेशन आसतना आमी एक लॅबाक वचून आमकां एक इंडिपेंडंट प्रोजेक्ट दितात म्हळ्यार आमी एका PhD स्टुडंट अंडर काम करूंक बट आमकां ते प्रोजेक्ट खंयच्या डायरेक्शनार काणयो नसयो सो हांवें फर्स्ट स्टार्टिंगार मायसावेर काम करूंक स्टार्ट केलें आनी सेकेंड म्हज्या लॅब रोटेशनांत हांवें झिब्रा फिशा वयर काम करूंक स्टार्ट केलें सो झिब्रा फिशा मोस्टली आमच्या सदर्न हिमालयसांत ती फिश मेळटा आनी त्या फिशाक एक बारी एक बरी कॅपॅसिटी आसा कित्याक म्हळ्यार आमी ताचें हार्ट डॅमेज केल्यार वा ताचें फिन कट केल्यार विदीन 1 or 2 weeks ते कंप्लीट हार्ट रिजनरेट जाता सो हे झिब्रा फिशान कित्याक रिजनरेट जाता ह्युमन्सान कित्याक रिजनरेट जायना सो हे पुराय क्वेश्चन्स आमी अंडरस्टँड करूंक ट्राय करता हांगाच्या प्रोजेक्ट्सांत आनी नेक्स्ट म्हज्या थर्ड लॅब रोटेशनांत हांव MPIंत ह्युमन सेल्सा वयर काम करतालें सो म्हाका पयल्यांत हांव एक ह्युमन सेल्सा वयर काम करचें म्हूण मस्त मन आहलें सो हांगा येवन म्हाका ते एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी सो आतां पास्ट 15 months जावन हांव ह्युमन सेल्सा वयर काम करना आसा सो इन्सुलीन सेल्स कशें प्रोड्यूस करचें म्हणून आनी हांगा तुमी सेकेंड रोंत इमेज पळयल्यार सो हांवें ते हांव बॅचलर्स करतना हांवें ते हाय एंड मायक्रोस्कोप सच एज हे ट्रान्समिशन इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप जावन दी कॉन्फोकल मायक्रोस्कोप जावन दी हाचे विशयान पुरो आयकल्लें मात्र हांवें ते पळयल्लें जावन दी ते यूज केल्लें जावन दी ना सो हांगा आयल्या उपरांत म्हाका ते मायक्रोस्कोप यूज करूंक मेळ्ळें तातूंत म्हाका ट्रेनींग मेळ्ळें सो ते मायक्रोस्कोप्स पुरो यूज करतना मस्त खुशी जाता आनी एक आनी ते एक आमचे एक इंडिपेंडंट सायन्स करूंक एक मस्त खुशी जाता म्हणून येता आनी हांगा तुमी पळयत आतां करंटली हांवें काम करचें ते म्हजे लॅब ग्रुप सो व्हेरी डायनामीक ग्रुप दुसऱ्या कंट्रीसाची मनशां आसता तांचे वांगडा सायन्स उलयतना तांचे वांगडा डिस्कस करतना मस्त खुशी जाता सो ओवरऑल एका कोणूय मनी स्टुडंटाक नेक्स्ट एक स्टेम सेल्सा वयर शिकोवंक मन आहल्यार सो ऑर्गन्स कशें डेवलप जाता म्हूण शिकोवंक मन आहल्यार हांव हायली रेकमेंड करता हो कोर्स Yes, Joyson. That's really nice research what you're doing. Joyson, आता तू जर्मनीन तू मास्टर्स केला तुका एक्सपिरियन्स आन तू आता नेक्स्ट एस्पायरिंग इंजिनियर्स एक मास्टर्स कोर का म्हणून असले तू तंग कसं रेकमेंड करता केतन तनी सुरू कोर का जर्मनी वच्चाक एक मास्टर्स वच्चा प्रिपेर कोरचाक आणि कसं तयार कोर का सो जर्मनीक येवच्या पयलें तांणी फर्स्ट ऑफ ऑल it's not easy म्हणून येता आमी ते स्टेप्स आसात ते स्टेप बाय स्टेप तांणी करेक्ट प्लॅनिंगांत केल्यार सो तांकां हांगा एडमिशन्स मेळोंक चान्सीस चड आसता सो तांणी तांचे प्रिपरेशन एटलिस्ट 6 months पयलें स्टार्ट करचें एंड इफ द युनिवर्सिटी इज ऑफरींग अ कोर्स इन जर्मन तांणी एटलिस्ट 1 year पयलें लँग्वेज शिकचें जावन दी बिकॉज तांकां B1 B2 लेवल म्हणसर तितलो टायम जाय पडटा सो आनी तें तांणी जर्मन लँग्वेज इल्लें अर्लियर स्टार्ट केल्यार बरें म्हूण म्हाका दिसता सो तें सोडल्यार फर्स्ट ऑफ ऑल तांकां एक पर्टिक्युलर एम आसा जे तांणी जर्मनीक येवन काल शिकोवंक जाय सो सेकेंड तांकां एक डिसेंट CGPA मेंटेन करचें तांच्या स्टडीजांत तांणी मागीर IELTS आनी टोफेल लँग्वेज एग्जाम आसा ताका प्रिपरेशन करचें
मागीर इम्पॉर्टंट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पज तें तांणी रेडी करीचे म्हळ्यार तें सडावत जावन मनशांनी जेन्युइन जावन तांकां कालें करूंक जाय तें तांणी एक्सप्रेस करीचे वर्ड्सा थ्रू ते मस्त सिरियस जावन कन्सिडर करतात ते सोडल्यार मागीर आमचे विजा प्रोसिजर्स ते विजांत आमकां मोस्ट इम्पॉर्टंट डिफिकल्टी म्हूण जावचें म्हळ्यार ते फायनान्स जाता सो फायनान्स म्हणटाना आमकां जर्मनीक अरावंड €10,000 दाखयचे एका वर्साक सो आमकां बँक आतावन अरावंड 7.5 lakhs म्हणसर विदाउट कोलॅटरल लोन मेळटा सो तें प्रोसिजर्स अरावंड 1 month म्हणसर जाता सो इन केस इल्ले एक्स्ट्रा अमावंट काडूंक जाय जाल्यार विथ द कोलॅटरल जाय जाल्यार ताचें प्रिपरेशन सो आमचें प्रॉपर्टी इवॅल्युएशन तें पुराय म्हण एक 1.5 months जाता सो हे पुरे प्रोसिजर्स आसतना एटलिस्ट एका स्टुडंटान 6 months पयलें प्लॅनिंग करूंक स्टार्ट करचें बट अर्लियर द बेटर म्हणलें येस जॉयसन थँक्यू त्या गायडलाईन तू दिलेल्याक नेक्स्ट मास्टर्स करच्या बद्दल स्टुडंट्सांक ते खंडीत हेल्प जाता म्हूण लेखता ह्या पुरा विशयी आमी उलयले तुगेल्या रिसर्चा विशयी आनी तुगेल्या कामा विशयीच्यो तुगेल्या मास्टर्सा विशयी ह्या पुरा सोडून तू फ्री आसतना कसं करता एज अ हॉबी हॉबीज हांव इम्पॉर्टन्स सद्या दिवचें म्हळ्यार हेल्थ एंड फिटनेसाक सो देखून हांव युजली स्पोर्ट्सान चड इनवॉल्व जाता फ्री टायमार सो नॅचरली आमी इंडियन्स म्हणटाना एक हॉबी आमकां ल्हानपणान आसची क्रिकेट खेळची सो आमी फ्री टायमार एवरी संडे हांगा समर सिजनांत आमचे क्रिकेट ग्रुप आसा सो आमी इंडियन्स हांगा येवन त्या ग्राउंडार आमी केदाळे क्रिकेट खेळचे आसा एटलिस्ट 3 hours खेळटा सो समटायम्स जर्मन्सांक खेळोंक मोन आसता तांकां तितले क्रिकेटा विशयान गुर्तू ना बट तांकांय मोन आसता सडपटी ती येवन जॉयन जाता सो एंड एवरी फ्रायडेज हांव बॅडमिंटन खेळटा हांव लॉंग टायम न्ही बॅडमिंटन खेळच्यान तितलो बरो आसलो सो आतां हांवें तें कंटिन्यू करत आसा आनी वीक डेज टायम म्हणल्यार वॉलीबॉल खेळटा सो तुमी ते इमेजीन पळयल्यार आमी रिसंटली एका वॉलीबॉलांत टुर्नामेंटांत पार्टिसिपेट केल्लें तातूंत आमकां 3rd प्रायज मेळ्ळें आनी म्हाका एडवेंचरस एक्टिविटीज करूंक मस्त लायक सो हांव हायकींग आनी ट्रेकिंग करता कायाकींग करता ते एक म्हजें नवेंत एक्सपिरियन्स जाल्लें बरें जाल्लें आनी रिसंटली हांव पेंट बॉल करूंक गेल्लो दॅट वॉज ऑल्सो न्यू एक्सपिरियन्स आनी वन्स इन अ मंथ समर सिजनांत आमी एक लॉंग सायकलींग करता 30-40 किलोमिटर सायकलींग सो तें एक बरें आसता आनी रिसंटली म्हजे नेबर्स हांगा ते इल्ले चॅस खेळटात जशें हांव इंडियन आसतना चॅस खेळटालो सो वी हॅव स्टार्टेड प्लेइंग चॅस सो फ्री टायमार हें पुराय करतना आमचो इल्लो टायम बरो पास जाता आनी बरें जाता ओके जॉयसन तवळ तू सांगला तुगेल्या घरा दुखून बांगळुरा वतना होम सिकनेस जाल्लाय म्हूण पुरा सो ह्या पुरा एक फुडाक एक रिलेट जावन आसता आमी घर सोडून भायर वतना आमकां घरचें खाण मेळना जेवण मेळना सो त्या जर्मनी वतना तूं कशी मॅनेज केल्या तूं कूक करता आशिल्ली की थंयच्या फुडा एडजस्ट जालो वय एज आय सेड हांव घरा आसतना त्या गॅप इयरांत ऑलमोस्ट म्हाका खालें बरें जाय खावंक तें पुराय हांव शिकलो डाडाडे आनी मम्मी कडेन सो तशें म्हाका कुकिंगान कांय प्रॉब्लेम नासलें सो हांव हांगा येवन इंडियन फूड आमी म्हाका ऑलमोस्ट गोत आसलें करूंक हांगा येवन शिकलें कितें म्हळ्यार हांव एक पफ्स करूंक शिकलो आनी म्हाका गांवांत आसतना चपाती करूंक हांव शिकून वतलो सो युजली मम्मींत पीठ मोल्ड मम्मींत करताली पुराय सो ते एक हांगा येताना म्हाका ते एक मिसींग म्हूण जालें सो हांगा म्हजे एक बरे फ्रेंड जाले शमा अनंत कुमार सो ताणें म्हाका चपाती करूंक शिकयली सो इवन द स्टार्टिंगार ते चपाती रावून येनातल्यो बट स्टील करन प्रॅक्टीस करन तें करूंक शिकलो आनी आमी हांगा हांव फर्स्ट इयरान येताना हांव एका अपार्टमेंटान रावलो थंय युजली मस्त इंडियन्स आहले सो आमी एवरी फेस्टिवलाक जावन दी आमकां संक्रांती जावन दी आमकां गणेश चतुर्थी जावन दी क्रिसमस जावन दी रमजान जावन दी सो आमी पुरे ओट्टूक मेळोन त्या पर्टिक्युलर फेस्टिवलाचे इम्पॉर्टन्स उलोवन आमी स्पेशल डिश करताले सो आमकां तें एक बरें जातालें सो इंडियन्स ओट्टूक मेळोन मागीर हांव सेकंड इयरान येताना हांव नव्या अपार्टमेंटार शिफ्ट जालो सो हांगा मोस्टली जर्मन्स आसात सो हांगा जर्मन्सांनी तांणी करचें डिश म्हाका शिकयताले सो फॉर एग्जाम्पल
स्पॅगेटी बोलोनेज जावन दी, स्टिट्झल जावन दी, टॉर्टिया जावन दी. सो हे पुरे आमी कुकिंग ह्या स्लायडर तुमी पळयत आसतना हे पुरे हांवें जर्मन्सांतल्यान शिकलो कशें करचें. सो हांवें तांकां इंडियन डिशीज शिकोवचे, तांणी म्हाका तांचे डिश शिकोवचे. सो अशें आमी एक कुकिंग करन सो तें एक बरें जातालें. दॅट्स रियली नाईस. पुरा खाणं पुरा पळयतना मस्त इंटरेस्टिंग दिसता. मस्त टेस्ट आसून आसतला म्हण दिसता. थंयच जो की तूं केलेला फूड आसो पुरो. जेसन वय बिफोर वी कन्क्लूड, सो तूं कसं आमगेला व्ह्युअर्सांक मेसेज दिवच्याक इश्ट पावता? मेसेज म्हळ्यार फर्स्ट ऑफ ऑल तुमी केदाळे यंग आसतना दुसरे दुसरे सब्जेक्ट जावन दी, दुसरे दुसरे विशय जावन दी, तुमी एक्सप्लोर करीत. तुमी खंयच्याकी एक भिवून नजो हांवें त्या फिल्डाक गेल्यार थंय आमकां सक्सेस मेळटा की ना गी म्हणून तुमी एक्सप्लोर करीत. सो फेलियर म्हणल्यार त्या फेलियरांतल्यान मस्त शिकोवंक मेळटा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल केदाळे आमकां एक डेफिनेट पर्पज आसा एक लायफान. सो हांवें लायफान हें पर्पज काडून घेवन मुखार स्टेप दवरचें. सो पर्पज आमी डिसायड केल्या उपरांत आमकां एक पर्टिक्युलर एम आसा जी. सो ते प्लॅन ते पर्पजाक आमी कशें रीच जावचें. सो ते प्लॅन जाल्या उपरांत आमकां ते आमी कितें आमी नवें करूंक येताना आमकां ऑब्स्टेकल्स मस्त येतात. सो तातूंत नेगेटीव थिंग्स मस्त आसतात. सो आमी तें पुराय आमी इल्लें पयस दवरचें. सो लास्ट वन इज आमकां एक फ्रेंडली अलायन्स. सो आमी एक खंयच्या मनी फिल्डान मुखार येताना त्या फिल्डान ऑलरेडी सक्सेसफूल आसलो मनीस तांचे वांगडा आमी उलोवन तांचे एक्सपिरियन्स काडून घेवन, बिकॉज आमी मस्त पटीन ट्रायल एंड एरर करूंक जायना, त्या आमचे वर्सां एलिमिनेट जातात. सो त्या सिच्युएशनार तांचे गायडन्स काडून घेतले. सो टू समरायज आमकां एक डेफिनेट पर्पज, एक डेफिनेट प्लॅन, मागीर एक नेगेटिविटीतून पयस रावचें, आनी फायनली एक फ्रेंडली अलायन्स, एक 2-3 पीपल आमकां एक गायड करता, मेंटर्स. सो हें आसल्यार पुरेंकी एक सक्सेस जोडयत म्हणून म्हाका भोगता. पर्सनली हांवें हें फॉलो करचें, बट तुमकां तुमचे डिफायन्ड रुल्स तुमी सेट करियेत. बट हें म्हजें एडवायस जावन आसता. Thank you, Joyson. Definitely everybody can follow your rule, because आम्ही हांव तुका 2014 दुखून आता ताई पळयला, त्या तुगेल्यान तूं तेन्ना दुखून आता जाल्यार चेंजेस जावन अशें पुरो, त्या स्ट्रगल जावन अशें पुरो खंडित आम्ही पळयला. अँड वी आर रियली प्राऊड ऑफ यू. तूं जर्मनी दुखून ऑनलायन येवन आमगेलो तो इतलो वेळ तुगेला एक्सपिरियन्स शेअर केला, तुका हांव धन्यवाद सांगता. आणि ॲज अ रिसर्चर आनी मुखारी तुका मस्त सक्सेस मेळ्ळो, तूं मस्त व्हड पोजिशना पावो म्हणून हांव मागता. तुका देव बरें करो. तशीच आमगेल हॅक अलुमनाय आमगेला अभिमान कार्यक्रम पळयलेला पुरा जनाके धन्यवाद. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करो.